नमस्कार. लोककवी डॉक्टर मनोहर सरदेसाय आणि विचारवंत श्री रवींद्र केळेकार हांच्या जन्मशती निमतान गोवा कोंकणी अकादेमी आणि राजभाषा संचालनालय गोंय सरकारान 12 तालुक्यांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी ठरोवन मनोवच्यो अशें थारायिल्लें. पेडण्यां म्हालांतली ही कार्यावळ शब्दुली प्रतिश्ठानतर्फे पेडण्यातल्या मोरजे गांवांत कळस मांगड सभागृहान फेब्रुवारीच्या 23 तारखेर मनयतात. ही कार्यावळ सकाळी 9 वरांचेर सुरू जातली. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे रवींद्र केळेकार हांचे पूत भौमानिस्त गिरीश केळेकार हे आसतले. तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण भौमानिस्त चेतन आचार्य हे आमकां लाभल्यात. लोककवी मनोहरराय सरदेसाय आणि विचारवंत रवींद्र केळेकार हांच्या जिविताचेर बाय अपर्णा गारुडी उलयतली. तशेंच ह्या कार्यावळीन मानिस्त कवींचे कविता वाचन आणि आमंत्रित कवींचे कविता वाचन जातले. उपरांत लेखन मार्गदर्शन बाब दामोदर केशव कामत घाणेकार करतले. ताच्या उपरांत जायो जुयो ही मनोहर बाबांच्या गितांचेर सांगीतीक कार्यावळ जातली. उपरांत समारोप सुवाळ्याक गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष भौमानिस्त वसंत सामंत हे मुखेल सोयरे म्हूण आसतले. तेन्ना कोंकणी मोग्यांकडेन मागता ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. आमी येवकाराक रावल्यात. तुम्ही मुद्रा देवचे. म्हाका ती पोर्तुगीज शिकोवचे परस गुजराती शिकयल्ली बरी अशी म्हणून आनी ताका गुजराती इश्कोलांत ताणें शिकोवंक रविंद्रनाथ टागोराच्या आश्रमांत घालो आनी वचपाक पयलीं कटकटी ट्रेनीन वचप 5-6 जाणां एका बरोबर तुमी भोंवडी आनी तो सगळे कडेन असो भोंवत 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 गुजराताक हातून सॉरी कलकत्त्याक पावलो रविंद्रनाथाच्या आश्रमांत. की तूं आतां हांगा राव आनी बंगाली शीक व्हड मनशाच्या आश्रमांत तूं आयलो अशें ताका थंय दवरलो. तो बापूय बरयता तें खूब नांव सांगता जें म्हाका याद जाता तितलें हांव तुमकां सांगता. तिका हाडून थंय दवरली इंदिरा गांधी. थंय पावलो आपूण ते 6 म्हयने आपूण थंय रावलो पावलो. बापायकच अशें दिसना की आपण आपल्या पुता करून इतलो पयस दवरता. मेळटा तो विचारता आरे तूं जिवाक आसता न्ही हो कसो आहा तुजो तो कसो आहा बापूय कसो आहा बापूय देवेंद्र कसो आहा मोगऱ्या कशें आहा स्वरूप कशें आसा असल्यो विशय खबऱ्यो आनी बरोबर न्ही. बरें तो एकलो दितलो जाल्यार तो असो ताका जमत काय कितें थंयच्यान पडटे सुटयेर येवपाक असलें कितें कितें बावडो येवजूंक लागलो बापूय. आनी एक दीस ताणें ठरयलें की हें बरोबर न्ही आपणाच्या वाटेन. तेन्ना ताका थोडो खूश शोध लागलो की हांव गुजराताक रावन कांय करपाचो ना आनी गुजरात म्हजें न्हय. हे तर गांवचे लोक म्हाका अशें उलयतात रवींद्र मरे तूं राजाराम केळेकार अशें कशें उलयता हेच लोक म्हजे हो पयलो साक्षात्कार म्हाका हांवें तुका जालो म्हणटा गोंयांत. आनी आपूण हांगा येवन बरें आजान कितें केलें शिकूंक घालो. आल्मेत कॉलेजीचें कितें आशिल्लें एक व्हडली बिल्डींग घालो वयताली स्वताची. थंयच एक हें आशिल्लें म्हणजे थंय तुमी रावन शिकोवच त्या हातून तुमी रावप त्या रूम आशिल्लें. ऑफकोर्स हांव तो आर्किटेक्ट जाल्या कारणान हांवें तें मोडलें दादा वयताल्या घरान तें व्हडली बिल्डींग तें तुमी त्याच बरोबर सांगता. थंय पावलो रावलो आनी थंय आपणाक दुसरो व्हडलो मनीस मेळ्ळो म्हणजे मनोहर बाबा बापूय लक्ष्मणराव सरदेसाय. हो तुमचो देवेतोर म्हणजे आतां देवेतोर जो इश्को अशें आमी म्हणटाले पूण एक्चुली देवेतोर म्हणजे आतां हेडमास्टर जावं प्रिंसिपल हो योग्य शब्द जाता. तो आपणाक मेळ्ळो. तो खुबश्या लोकांक आपूण कितें मराठी वाचतालो म्हणून तो म्हणपालो खुशलो तें वाचता दिसता अशें म्हणून म्हणपालो आपणाक ताणें म्हाका चड लागीं केलो. तोय थंयच रावलो इश्कोलांतूच रावलो आनी आपणाक हळू म्हणपालो पोर्तुगीज लिटरेचर कितें शिकयलें. आपूण म्हणपालो मातशी अशें वाचन तर पोर्तुगीजीन आपणा व्हडलें कांय करूंकूच ना. शेवट तातूंत रुजलो भितर ते आपूण पोर्तुगीज पुस्तकां म्हणून म्हळ्यार घेवन बसतालो आनी हें वाच अशें करून करून आपणाक म्हणपालो आपल्या कडल्यान वाचन करून घे बऱ्या पुस्तकाचें. बरें ती पुस्तकां कशी मागीर फ्रेंचीय आपणाक ताणेंच शिकयली आनी ताका लागून आपूण इल्लो इल्लो करून फ्रेंची कडेन पावलो. फक्त हें लक्ष्मणरावाक लागून जालें की आपणाक टोटल आनी फ्रेंचीचें नॉलेज, पुर्तुगेज नॉलेज
नॉलेज आनी ताजें तें वास्ट लिटरेचर आपणें थंय वाचलें. भायल्यान मुंबय कितें घडना ती गोश्ट तुका हांगा ती कशी करूंक शकता. तुमचो कोणी मुंबय गेलो तो जेन्ना हांगा येता तेन्ना तो तुमकां सांगता अरे आपणें म्हापसा पार्काक पडलें आनी कोण व्हडलो पिळग उलयता तो आपणें पळयलें असल्यो गोश्टी आयकून म्हणपा लागलो आपणाक म्हणपा लागलो हेंय बरोबर न्ही आपूण असो गेल्लो बरो. ताजो आवडीचे विशय महात्मा गांधी जालो. ताजे मदीं तो म्हणटा आमी सावरकरांनी जायतीं पुस्तकां वाचलीं कित्याक वाचनाच्या दृश्टीन आपणें कितें वाचूना अशें ना. खुबश्यो गोश्टी वाचून मागीर आपणें मायंड केलें आनी आपूण म्हणटा वचून बापायक सांगलें की आपणाक तें शिकपाचें ना. बापायच्यो उमेदी कितें आसता भुरग्या बद्दल त्यो सगळ्यांच्योच आसतात की म्हाजो भुरगो बरो शिकचो बरें दोतोर जावचो इंजिनियर जावचो असल्योच उमेदी बापायक आसता. हो पळयल्यार तातूंत कित्याकूच इंट्रस्ट ना. खंयचें हें शिक्षण नाका. पुर्तुगेज शिकूंक गेलो थंय शिकना. शेवटी हाडलो आनी हांगा पणजे पिपल्स हायस्कुलान जालो. लाला सुर्यकारांनी इश्कॉल पिपल्स हायस्कुलान जालो. थंयय तागेलें तशें शिक्षण नाका. पूण आतां कितें जालें की ताका थोडे जे मित्र मातशे मेळ्ळे ते एलायड मेळ्ळे. एलायड म्हणजे कशें पणजेंतले चडशे कॅथलीक तितले कसले करून आसता. तुजी स्टडी आसत जाल्यार तुवें इवन तुका जर वायट सुद्दां कोणालें वाचता तूं गांधी सोडून आनी कोणालें जर कितें मोठें साहित्य वाचता जाल्यार तुवें दोन पुस्तकां वाचलें आनी तुवें म्हाका कितें आपलें मत करून म्हाका लेख सो बरयलो हाका ना. तुवें जागे कमीत कमी 100 पुस्तकां पयलीं वाच. ती वाचल्या शिवाय तुजी तकलेंत हें बरें काय हें बरें हें कळचें ना. तेन्ना खंयच्याय विशयाचेर इवन आतां आमी शिकतना सुद्दां उगीच खंयच्याय विशयाचेर हांवें समजा MSCचें कितें तरी कोणाचें रिसर्च वाचलें म्हणून म्हजें मत हांवें करप न्हय. हांवें त्याच विशयाचेर आनी 50 पुस्तकां तरी वाचून मागीर हांवें म्हजें मत करप की हें बरयल्यार खरें काय फट किंवां हाज्यातलें अशें अशें आसता अशी आपली तयारी आसूंक जाय अशें म्हणून ताका तातूंचेंय तशें जालां. तातूं बरोबर जितले हे जो आतां हो बसला तुमच्यांची खूब जाणां एखादी तातूंचें कितें वाचलें आसतलें. तुमी सुद्दां व्हडलींच मनशां कारण तुमी तें वाचून आत्मसात केल्लें आसता. अशे तरेचें वातावरणान हांवूय जगलो म्हणजे म्हजोच बापूय पूण हांव म्हजो धंदो वेगळो भायर. हांव शिकलां आर्किटेक्चर पूण हांव लोकांच्या घरांत बांदपाचें काम करता. म्हज्याच घरांत जाल्यार हांव पेपर वाचतां हांव उलयतां. आमी आतां स्वतंत्र जाले म्हणजे आनंद पुर्तुगेज दार्जिलिंगांतल्यान आमी भायर सरले. आतां आमी हें जालें स्वतंत्र जालें म्हणून आतां आमी कितें करपाचें आमी हुचेर महाराष्ट्रांत पडया स्वता करून महाराष्ट्रांत घालुया हें करता. हें कितें म्हज्या बापायन केलां अशें म्हणून हांवें व्हडली क्रांती केल्या ताणें हातभार आसा ताजे बरोबर आशिल्ले ते सगळे व्हडले नांवां घेवंक साकून व्हड मनीस जाय. मनोहरबाब आमगेर येवपी आनी कितलो मॅनर्सांचो मनीस. ताजे मॅनर्स इतले बरे तें तुमी विजय जावंक जाले. आतां सद्याक हें गाजयता तुमची विधानसभा गाजयता तो बाय म्हजो आतेलो आनी मामेभाव म्हणजे दोनूय नाती. विजयाचो बापूय 1952 पुर्तुगालाक गेलो. ताजे नंतर एक बरो सगळें जगभर पावलो आनी 78 तो गोंयांत आयलो. इतल्या वर्सांनी तो गोंयांत आयलो. म्हजें लग्नाचें आमंत्रण ताका धाडिल्लें तेन्ना जयवंताक हांव तुका जयवंत म्हणटा जयवंतच म्हणटा नांव म्हजो. हांव 2 वर्सांचो आशिल्लो तीच याद जाली. ताज्या नंतर संबंदच ना. हांव ल्हान आशिल्लो पळय तोच जयवंताक याद जालो. जयवंताक बायक सांगलें शिकप फ्रेंच लिटरेचर शिकिल्लो मनीस सादारण मनीस. मनोहरबाबा करपी पळय हो हांगा बसला हो बसला हे सगळे मनोहरबाबा कडेन उलयल्ले मनीस. हांवें मनोहरबाबाक आमचो जाणटेलो ऑफकोर्स तागेले कविताक म्हाका पाठ केल्यात म्हाका तें आवडटा. मनोहरबाब बेब्याचेर बरयता. बेब्या म्हणटा ताची कविता म्हणटा थोडी म्हणटा 4-5 म्हाका ताची कडवी याद आसा तीच म्हणून बरयता. पाळयेच्या साळकातळ्यान 5 बेबे रावताले हें बरयता खंय प्रासाक बरयता हांगाय बरयता. प्रासाक सरभोंव युनिवर्सिटीन शिकता थंयच ही कविता तो बरयता. जिक्याचो विद्वान मनीस आसूं येता. पाळयेच्या साळकातळ्यान 5 बेबे रावताले कटवटीक तांचे दोळे आनी आंगान माटकुळे. 5य भाग बरे भाव बरे तरेन चलताले. सांजवेळा माडातळा खातां सोबीत म्हणटाले. दरांव 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 आनी 5 गांव भाव
मांडवीच्या पांचवे देगे मारे मुखान राव इतले बरे देखणे वेगळे कोणेच अजून देखले ना तांचे वरी उडक्यो मारून कोणाक अजून जमले ना जेन्ना वेगळे उडक्यो मारून एका वडील चलताले आमच्या नव्या सरकाराचे मंत्री कशे दिसताले जेन्ना वेगळे तरणे जाले आयले बापूय सुरगतीक वेगळे जेन्ना तरणे जाले पळय म्हणजे लग्न जावपाचे हाजे तेन्ना सोयरीकूय मुखार उडले वेगळे आयले बापूय सुरगतीक आतां तुमी जावचे काजार दिसता अशें आमच्या मतीक तुमी आतां लग्न बेगिना जावची अशें आमकां मनान दिसता पांचय जाण शिकूंक शाणे हांसत हांसत म्हणटाले काजार बिजार आमकां लोकांक आमी अशेंच रावतले अशें ते म्हणटात हे 5 जाण वेगळे बायलो घरांत आसल्यो जाल्यार उडक्यो मारून वयचे ना इल्लो सगळो घेतलो जाल्यार बायलो म्हणजे तकल्यो पडटल्यो आमच्यो कळ्ळें न्ही थंय आसलो एकलो बेबो शाणो कसो जाणटेलो ह्या बेब्याक कशें धरप पुराय समजतालो असल्यो ताका चलयो 5 कोल्यो धव्यो माणकुल्यो तो त्या आतां मातशें नॅरेशन करतली सगळें पाठ म्हणून त्यो त्या बेबक्यान काडटा आनी मांडवीच्या 5व्या देगेक कशेंय घडटा दोळ्यान दोळे मेळ्ळे आनी मोगा कळकलो त्याच दिसा आमच्या बेब्यानी विचार केलो काजार जावचेलो हें येता सांगपाक आमी काल चलयो पळयल्यो 5 जाण भेटुल्यो गोंय गोंयच्या घरांत आयल्यो जाल्यार घराक सोदून दिसतल्यो बरें दिसतालें ना आमच्या घरांत आयल्यो जाल्यार 5 जाणी आमी 5 जाण रावलीं जाणटो बेबो ताकलो आनी उडक्यो मारीत आड्डलो चलया फाटल्यान लागपाचो तो कसलो वार करून गेलो इतलेंच सांगता म्हणजे म्हज्यो चलयो रस्त्यार पडून ताका भितरल्यान आनंद जाता हें लग्न तयार जालें म्हणून म्हणून ताका भितरल्यान कसो आनंदी जाता मागीर ती वडीकूच छापतात मागीर सगळे तरेचे बेबे 5वे बेबे मडके बेबे हळवे बेबे काळे बेबे सगळे ते लग्नाक येवन तांचें लग्न करतात अशें मनोहर फ्रांसाक आसतना मनोहर बरेंच जालें म्हाका तें दिलो तातूंत हांव आर्मेकर हायस्कुला कडेन संबंदीत फोंड्याची म्हाका तेंका ते ल्हान भुरग्यांक बी कांय नाका अशें म्हणून दाखयता आनी म्हाका ते गिरिबा ते मनोहर बाबाय कविता म्हाका अशें म्हणटा म्हणून हांव सगळें पुस्तक घेवन वता आतां हांगा तुमकां मनोहर बाबाचो एक ट्रिब्यूट म्हणून हांवें केलो मनोहर बाब म्हणटा तो तात्या भशेन गोंयकार बाबा गिरवान इतली साद्या उतरांनी मनोहर बाब कळून रचता की तागेली फिलोसॉफी पळयात गांवांतल्यान की तुका सवणी जाय जाल्यार घरांत पांदऱ्यो जायनाका पोरसांत झाडां जाय आतां हो विचार घेवन कितलेशेच व्हडले व्हडले लोकांनी मागीर लोकांनी हिंदीक भितर बरयला पूण हो मनोहर बाबा केन्ना करून दवरलो तांचे कविता संघा भितर हो केन्ना उजवाड आयलो हो विचार अशा तरेची फिलोसॉफी हांव वाऱ्याक मेळून रानांत गेलो आनी वारो घरांत येवन आपल्या लागीं खेळपाक लागलो अशें अर्थाची कळना ताणें बाकीची जी आसा ताची तेणेंच ठीक आसपा जाय तें जर सारकी फीट तातूंत भितर बसपा जाय जाल्यार तुजे कडेन तूं ठीक आसपा जाय जाल्यारच तें एक ठीक तुका चॅक करपाक मेळटा हें बसतलें काय दुसरें बसतलें गोंयच्यान असो एक कोर्स जाय जो अपील जातलो हें हो विचार मुखार आयलो आनी उल्हास बुयो ताणें एक कलापथक काडलें आनी तांकां गाणी जाय आशिल्ली सो त्या वेळाचेर गाणी मनोहर बाबा सारक्यान बरोवन दिली आनी त्या वेळाचेर गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांक अशे तरेची खूब गाणी ताणें दिली आनी ती खूब गाजली कित्याक गोंयच्या लोकांची उलोवपाची भास कोंकणी आनी कोंकणींतल्यान गाणी आयकुपाक मेळटकीर तांकां चड सुंदर बाबाच्या बाबतींत सांगपाचें जालें जाल्यार तांची भावसायिकी बी खूब आसा म्हळ्यार सादी कवना आनी जी भुरग्यांक आवडपा सारकी तांचे एक वर्णनात्मक अशें हें आसा आतां तांणी जें सांगलें तें एक इतली व्हडली ती कविता सादारण 10-12 पानांची हें पुस्तक तें आनीक तातूंत भितर तांची वर्णना म्हळ्यार एक हाचे फुला कडेन ते देवे आनी ती सगळो वाटा म्हळ्यार हांगचो गोंयची त्या वेळावरी वर्णन सुद्दां त्या कवितेंतल्यान वळवळ आयलें मनोहर बाबांची भुरग्यांची सांगता आसतना ताका भुरग्यांक एंटरटेन बी कशें करपाचें फक्त बुद्ध दिवप न्ही ना तुवें अशें करपाक तशें करपाक हें सांगप न्ही तांकां एंटरटेन कशें करपाचें हें तांकां खबर आशिल्लें आनी
आणि तातूंतल्यानच आमी खूब बाबूचे तांची फामाद कविता बाबूचे आमच्या गोंयांत थंयच्या रान आनी खूब जाण बाबू आयलो आनीक बाबूचे बाबू आयलो ना कित्याक बाबू सांगलें म्हाका अशें तरेचो आनी ही खंय घडिल्ली गजाल ताणी ती हातूंत भितर मांडली की एक फामील आशिल्ली आनीक ताका खूब जाण भुरगीं आनी तागेली एक चल्याची हे सोयरीक धरली आनी ताजी फ्रेंडांनी ताका सांगलें त्या नवऱ्याक की तुका हे जर जाय बरो हात जर जाय कपडे जर जाय जाल्यार तूं सांग की आपल्याक तो कपडे दिवचे आपूण व्हडी बसना ती तार हेवटेच्यान लग्नाक तेवटेन वचपाचें आनीक त्या वेळाचेर तो एक उरलो की आपल्याक अशें केल्यार आपल्याक कपडे मेळटले नाशिल्ले आनी ओडून बसलो त्या वेळाचेर ताका बापायन सांगलें तूं जर 2 मिनटां भितर घोडे बसता जाल्यार तूं बेगोन जातलें नाजाल्यार दुसरो भावाक मागीर तो लग्नाक तयार जालो आनी ताजेर ताणें कळोवन दवरलें अशें म्हाका अंतराळाचें निरीक्षण करून एक पुस्तक बरयलें ब्रह्मांडातले तांडव तेन्नाच्यान म्हाका स्काय गेजींग ही आवड निर्माण जाली कॉन्स्टलेशन पळोवपाची आवड निर्माण जाली जे कितें आज शिकला तें सगळें त्या शिक्षासून नायक दुसरे रांदचे अगडपगड कशायमधून टॉल्स्टॉय भारतीय संस्कृतायेची साधना समिधा गौतांबे तशी जायती पुस्तकां तातूंत म्हटलं 22 पुस्तकां कोंकणींतल्यान बरयल्या गौतांबे पुस्तकाचें माधवी सरदेसाय मॅडमान ट्रान्सलेशन केलां पत झरमे टुटी बदलिया संतोष महावे जिला 4 बुकां शिकलो जाल्यार कदेदार बसून पगार घेतले आसलो जिला 4 बुकां शिकलो जाल्यार कदेदार बसून पगार घेतले आनी MSc जाल्या सर्टिफिकेटचो पगार पासून तो व्हडल्या व्हडल्या कंपनींनी सरकारी ऑफिसांनी शाळा कॉलेजींनी भोंवलो निमणे खर्चेलो वळख बीन वळख मनांत गाते कितले हांगा बलात्कारी कितले हांगा बलात्कारी कितें चल्लां गोंयांत म्हज्यारी कितें चल्लां गोंयांत म्हज्यारी बीच ट्रॅक पासून माशी इजिलां कितले जाणांच्यो खून मारामारी रे कितले जाणांच्यो खून मारामारी रे कितें चल्लां गोंयांत अशें कविता आसा जी पेडण्याच्या भाशेंतली बरयल्या हांवें 500 रुपये जिला मियां तुका ल्हानाचो मोठो रे केलय जिला मियां तुका ल्हानाचो मोठो रे केलय हाडाची ताडा रे केलय जिवाक मियां जिवाचो मियां रान केलय पोटाक म्हज्या चार नाश्ता करता दनपारचें जेवण करता टिफीन भरता आनी बेगीन भायर सरता दनपारचें जेवण करता टिफीन भरता आनी बेगीन भायर सरता म्हजे फाटल्यान तो धाकट्या बायक उठयता ताचें तोंड धुता च्या नाश्तो ताका भरयता ताका युनिफॉर्म न्हेसयता बायचें बॅग खाकेक लावन ताकतिकेन भायर सरता ताका शाळेंतल्यान परत हाडटा भरयता खेळयता न्हावयता नोकरी आनी संवसाराची कागडी वेवस्थीत पेटता मरण आनी रान आमी इकरा गेली आठ मेळांतल्या येवनी खातर आमच्या वाठार एकूच उतर जंय जोडून दितले आमी पडलो तरी प्राण आमी इकरा गेली बायलांना कामा विनंती करता तुमकां सगळ्यांक की तुमी मावचेर येवचें
खिळो खबर आसा न्ही वंटीक मारता खिळो एक वंटीक तेकयलो खिळो एक वंटीक तेकयलो घालो ताचेर घालो घालो ताचेर घालो ताणें तकलो मागयलो काडून ताका कुशीक दवरलो ताणें तकलो मागयलो काडून घालो ताचेरय दुत्यो मारलो तोय पापड जालो तोय बिनकामाचो जालो तिसरो चवथो खिळो मारलो तुज्यान तकलेर धाडायलो खिळो थंयच खागवलो खिळो थंय खागवलो ताकाय कुशीक जाली परतून एकदा सपन लागलें परतून एकदा सपन लागलें एकलो बाबलो म्हणून आनी कितें परतून एकदा बाय जालें परतून एकदा बाय जालें तेन्नाय खंय म्हणलें बाय जालें म्हजें सपन मात म्हज्याच भुरग्यांक रंगलां म्हजें सपन मात म्हज्याच भुरग्यांक रंगलां काम व्हड करपाचें सपन हांवें रंगयलां तिची संवेदना आवयची भावना तिची संवेदना खंयच्याय भुरग्याक बदलना खंयच्याय भुरग्याक बदलना जावं बाबलो जावं बाय ती केन्नाच वेळ करना जावं बाबलो जावं बाय ती केन्नाच वेळ करना आजाद झाल्यार हांव ताचो मोग करता म्हाका विचारल्या बगर म्हाजे कपडे घालतालो दाग घालून दितालो मागीर आमची धुमशाळा जाताली आतां तो गेलो आनी हांव ताच्या यादींनी दुका घडयलो खरें म्हळ्यार आजुनूय तो म्हाज्या यादींनी जिवो आसा ताचो उस्वास म्हाज्या आधार कार्डांत ताचें हसप ताची फकाणां म्हाका ताचें सगळेंच याद तो सदांच जिखतालो ताचें अस्तित्व जाणवता तो हसून खेळून दीस जातलो भाव केलो आनी दुख्ख कितें हें कळ्ळें ताका लागून आदीची जी यादनां आसात ती सुखान घाल्लेली गोडी म्हाका कळ्ळी तिचे बगर ती उदासची आनी म्हणून म्हणटा बाय दोतोर दुखी म्हणून ती ताकलो तिच्या संवसारांत ती जखमी धैर्य मोगाचें मूत्र सोबीत कायेची मोड खा तिच्या हट्टीपणान खात पुराय संवसार नतमस्तक हीच तिची व्हडली कळ मेघोबाच्या बावले परस चड ती आत्मसन्मानाची भावना मेघोबाच्या बावले परस चड ती आत्मसन्मानाची भावना ती शिकली बरी ती बुद्धींत बळिश्ठ भर ती बुद्धींत बळिश्ठ भर तिका कोण आडावंक शकता झुजाच्या मैदानात लेगीत ती धीरान झुजते झुजाच्या मैदानात लेगीत ती धीरान झुजतली आनी दुख्खान लेगीत हासते आलटून पलटून संवसारांतल्यो गायतात गाणी जागोवपी मांडार राती जाल्यार आतां आदल्यो रातल्यांनी जागोवपी मांडार राती जाल्यार आतां आदल्यो राती आयज गरम आंगली घालून आयज गरम आंगली घालून जामो काडीत सतां मांडावळी तुळस हांव मांडावळी तुळस आस्त लावन रावल्या उबी आस्त लावन रावल्या देव बरें लक्ष केलो सुंदर असो हासोताचो लोकांनी कित्याक काय दुर्लक्ष केलो अशें देवाच्याच रचने मदीं हो भेदभाव कोणी काय घडिल्लो वयर वाडत गेले थोमणे मात थारले नात वयर वाडत गेले थोमणे मात थारले नात कळमेल्या विचारांनी मूळ आपली सोडली ना तरी लेगीत सवण्या पाका मात लेगीत झडली ना तरी लेगीत सवण्या पाका मात सूर्यावरी प्रकाश आपलो दाखयलो उदेंतेच्या सूर्यावरी प्रकाश आपलो दाखयलो जावन ताणें व्हड मोगरें परमळ आपलो कापयलो वायटाचेर मात करीत मुखार ते सरत रावले स्वताच्या हिंमतीचेर यश कोशाक पुजयत रावले मातये घरां रांदचें सामान जळा म्हणा कुकुल्या बावल्यांची कुकुलीच मुखां म्हणा कुकुल्या बावल्यांची कुकुलीच मुखां म्हणा म्हजें दुबळें उलोवप याद जाता म्हजें दुबळें उलोवप याद जाता माझ्या मांडयेवयली आल्लय याद जाता माझ्या मांडयेवयली आल्लय चुकल्यार कानूय पिळगी याद जाता चुकल्यार कानूय पिळगी याद जाता आतां जेन्नाय जिणेची काळखी रात जाता आतां जेन्नाय जिणेची काळखी रात जाता यादीच्याच दिग्यान हांव पसळटा
यादींच्याच दिव्यान हांव परजळ्ळा. परत येवपी तेच रोजार देवाच्या मोगान तूं आमकां वाडयता. तुज्या बऱ्या गुणांनी तूं तुज्या भुरग्यांक सदांय एक बरी दे. तुज्या बऱ्या गुणांनी तूं तुज्या भुरग्यांक सदांय एक बरी दे. स्वताच्या मार्गार आमी चलूंक दिताय तुका. सोगला पडल्यार आमी तूं उबारता आमकां दिवन तुजे दितायेचो हात. मम्मी तुज्या मोगाक नाशी मानी मेर. मम्मी तुज्या मोगाक नाशी मानी मेर. काळीज तुजे भांगराचें, रूप तुजे आंजाचें. काळीज तुजे कैलासाची सारीपार सुद्धा शिवाय व्यर्थ. ब्रह्मलोकाची परिस्थिती ह्या परस वेगळी ना. ब्रह्मलोकाची परिस्थिती ह्या परस वेगळी ना. सरस्वती शिवाय थंय नवसृजन जन्मच ना. राघवाच्या त्यागापेक्षा सीतेचा त्याग इलेबरोबर वैष्णवच काय लक्ष्मण जागो रावलो. जगाचा जगन्नाथ यशोदामाई भेटता. जगाचा जगन्नाथ यशोदामाई भेटता. राधेशिवाय वेणूचे सूर पोरके जातात. जिजाऊशिवाय शिवगाथा शापोराच्या भावनेत चांदण्याचो दाखो हिरवळ शेतांचे भांगरार जातो. खुश जातात धर्माची करप उंच उलो झेर मारतात. मंत्र गिता सुर्यान चाळयतात. मांद्र्याचो किनारो सागाक ठेवता. मोर्जेचे कासव निच्चनी खेळ संत आनी पाकल्यांचो अस्तित्व गायरान आंगवण पडली. तेरे खूब किल्लो पडलो. झूज धैर्य गांवगिरे कांदो. तांबडी खतरी निळी दादा गांवकारांचो अभिमान गांवकारांचीच बाल. हळण्याच्या किल्ल्यार रानवटेचो उमो. दशावतारी लोक नाटकांत भाव नर्तनीचो हास्य. शिरी शिरी पडटा पावस हुरी हिरी जाता. शिरी शिरी पडटा पावस हुरी हिरी जाता. मांड्यावरी फुलून येता उमाळ्याची उतरा. मांड्यावरी फुलून येता उमाळ्याची उतरा. माळावेळेर उडत येता रेंडेराची कातरा. माळावेळेर उडत येता रेंडेराची कातरा. सवाशिनी बायलो गाता हालत खोलत झालो. इगर्जेची गास्ता घाट आपण महासर्वा. इगर्जेची गास्ता घाट आपण महासर्वा. देवळा भितर आरती दिता उजवाडाची किरणा. देवळा भितर आरती दिता उजवाडाची किरणा. उजवाडीचो मुंदियो जाय पिवलेचे चांदणे जाय. सांज वेळा ओवेता कवळे बेगीन मोग जाय. सांज वेळा ओवेता कवळे बेगीन मोग जाय. क्रांत आनी शांतताय. क्रांत आनी शांतताय काम आनी सोबीतताय. क्रांत आनी शांतताय काम आनी सोबीतचो मंत्र जाय. इंग्रजीची फाट जाय देवळांतलो थाट जाय. इंग्रजीची फाट जाय देवळांतलो थाट जाय. भांगराच्या खुर्साचेर दसणीचे रक्त जाय. भांगराच्या खुर्साचेर दसणीचे रक्त जाय. संवसाराचे भायर पेरून जाणटे पण करण्या लाभ गोयेचे राखण्या संवसारांत गांथले का हिचो व्हडलो मान आमी इकरा जाणा. आसते आमी तरी पडे उजवाडाचे आमी कडे. कालचे तुकामेंती गिरीत आमचो उजा पाण आमी इकरा जाणा. भायले सायणे घरचे पिशे लेखते आमकां नेंगते कशे. वामनावरी धाकटे जरी पाव आमचें मान आमी इकरा जाणा. येवपी कोणीय करून कूड एक तराचें दाखोवन मूळ घर आमी बांदला आत निश्चयाचें कारण आमी इकरा. हुंदेची दडीत स्वरपापिले वेळान गेले. स्वरपापिले वेळान गेले. गुंगमाचे फुटले दोळे. ओडसातले कोंबी वरून संवताले नसते कोले. हुयेर मारी रानान गेले. उडफाटेस हिंदायला लागले. काळोखाचे ढोली सोडून उजवाडाची उठली दिला. काळोखाचे ढोली सोडून उजवाडाची उठली दिला. थरथरत्या सावण्याचे वायकुळीची रुपया फुला. जिबली काढून रावल्या चाटत वारे.
तांचे उतर सगळ्यो कायदी काढून ब्रिटिशांच्या माथ्यार तांकां आमचे गुलाम जावं आमी आमची भास सांबाळया कितेंय बरें ओ बरें ना जाल्यार हें बरें माथ्यार काय कोणाच्या ब्रिटिशान बॉक्स हें इंग्लीश हें आमीच केलें अशें बरोबर ते म्हणटात ते करेक्ट केलें आनी हांव कित्याक चुकता तें तूं सांग हांव तेका काय सांगूच पावना कोण बरयता आं आसाय त्यांना तुझी याद येता त्यांना तुझी याद